चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणकां मतें कार्यावळींत तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. आयज हांव ह्या युकेच्या देशांत आसा आनीक स्विडन ह्या शारांत म्हजी भेट विन्सेंट कुना हाच्या बरोबर जाल्या. तुमी म्हणटले की हांवें खंय तरी गोंयच्या एका धाकट्याशा रानांत आसात काय म्हण. ना, हें युकेच्या देशांत ही स्पेशलिटी ताणें हे भाशेन ही रानां सांबाळून दवरपाचो प्रयत्न केला आनीक ते दर एका झाडाचो कुयदाद घेतात. म्हणटच आयची कार्यावळ मुखार वता आसतनाच विन्सी बाब माणकां मतें कार्यावळींत माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. थँक्यू देवतन बाब. विन्सी बाब, ह्या तियात्रांचो मोग तुका केन्ना लागलो? जेन्ना हांव ल्हान आसतना हांव जायते तियात्र पळयतालो आनी चड करून हांव रुजार रोड्रिगीसाचे पॅट्रिकाचे हे तियात्र हांवें जायते पळयल्या आनी म्हाकाय तेन्ना दिसतालें आमी तियात्रान काम करपाचें अशें. पूण त्या टायमार आमकां ती संदी मेळोंक ना. जेन्ना क्रिसमस टायम येता तेन्ना भुरगे गांवान वन एक प्ले बरयताले. म्हजो एकलो फ्रेंड आसलो आग्नेल डिकोस्टा म्हणून आयज तो कुयट शारान काम करता. तेणें फर्स्ट वन एक प्ले बरयली आनी ते वन एक प्लेयान तेणें आमकां घातले. तेगे प्लेयाचें नांव जावन आसा पालोलोली वात आनी तितून हांवें पयलें काम केलें आनी तेन्ना म्हाका दिसलें म्हज्यान हे पालकाचेर काम करपाक जाता अशें म्हणून. आनी तेज्या फाटल्यान आमच्या गांवचो एकलो डॉमनीक रोड्रिगीस एकलो भाव आसलो. तोय मागीर वन एक प्ले बरोवपाक लागलो आनी तोय म्हाका जायते रोल दिवपाक लागलो. डॉक्टराचे रोल जावं इन्स्पेक्टराचे रोल हे तेणें म्हाका रोल दिले आनी हांवें ते वन एक प्लेयान काम केलें. पूण वन एक प्लेयान काम करता आसतना तुका जायते रुल्स एंड रेगुलेशन आसता, कळ्ळें न्हू. तूं स्टेजीर कसो भितर सोदता कसो भायर सोदता, तुवें खंयच्यान उबो रावपाक जाय, तुवें डायलॉग कशी मारपाक जाय, कित्याक हें जायते प्रॅक्टीस करपाक पडटा आनी थिंगा तुका प्रॉम्प्टींग आसना. एक पाटी तियात्रान प्रॉम्प्टींग करता पूण वन एक प्लेयान तुका प्रॉम्प्टींग आसना. तें आमी सारकें बाय हार्ड करून आनी त्याच टायमार तुका रावपाक पडटा. तो तुगेलो टर्न येयलो म्हणटरी तुवें ती डायलॉग मारपाक. म्हणटच सुरवात तुजी इगोर्जेंतल्यान क्रिसमसाच्या वेळार ज्यो कार्यावळी जाताल्यो तातूंतल्यान जाली तेन्ना तुजी पिराय कितली सुमार आसली? तेन्ना म्हाका दिसता 18-19 वर्सांचो आसलो. तेन्ना त्या पिरायेचेर हांव ते करपाक लागलो आनी तेन्ना आमी भुरगे म्हणटच आमकां एक ती उमेद अशी कित्याक आमकां स्टेजीर येवपाक. जेन्ना हांवें पयलो रोल केलो एक ते प्लेयान तेन्ना लोकांनी म्हाका जायत्या जाणांनी म्हणलें तुवें एकदम रोल केला, तुजो वॉयस बरो आहा, कळ्ळें न्हू, तुजी एक्टींग बरें आहा. आनी तेन्ना म्हाका आनीक उमेद अशी भोगली कित्याक आनिकूय हांवें स्टेजीर येचो म्हणून. पूण तेन्ना आमकां कोण डायरेक्टर नासलो. पूण जायते टायमान हांवें एक डॉमनीक रोड्रिगीसाच्या प्लेयान हांवें काम केलें. तेन्ना एक इन्स्पेक्टराचो रोल केलो आनी तो इन्स्पेक्टराचो रोल आमच्या पंचवाडी गांवांत सगल्या लोकांक लायक जालो आनी थिंगा बरे तियात्रीस्ट ते हेजेर बसलोले आसले हॉलान आनी तेणी म्हाका म्हणलें विन्सी तुजो रोल एकदम बरो जाला अशें म्हणून तेणी म्हाका आनिकूय उर्बा दिली. कळ्ळें न्ही, आमी तियात्रान काम करता पूण आमच्या परस तुवें बरो केला म्हणून. आनी म्हाका दिसता तें आमचे रेजिनल ते पंचवाडी तेणें म्हाका पयलो आनी तेणें म्हाका तेज्या फर्स्ट तियात्रान काम दिलें. देवाची रोचना म्हणून तेजो तियात्र आसलो. तितून हांवें पयलेंच दोतोराचो एक रोल केलो आनी म्हाका रेजिनल सदां एप्रिशिएट करतालो कित्याक तूं जेन्ना रोल करता आपल्याक तुका सांगपाक पडना म्हण तो रोल कसो आहा तो, म्हणल्यार तूं डायरेक्ट इन तो स्टेजीर रोल करता म्हण. विन्सी बाब, जेन्ना तुज्या हातान स्क्रिप्ट पडटाली जावं तुका तो रोल दिताले तुजी तयारी कशी आसताली? म्हाका तो रोल म्हज्या हातीन पडलो म्हणटच म्हाका दिसतालें केन्ना काय तो बाय हार्ड करपाक. आनी हांव म्हजो ऑपोजीट पळय कोण एक्टर आहा ताका हांव सदां सांगतालो तूं म्हाका कितेंय उलय मदें पूण म्हाका लास्ट वर्ड आहा तो तूं म्हाका दी म्हण. कित्याक त्या उतराचेर मागीर हांव म्हजें एक्टींग करपाचें आनी म्हजें उलोवपाचें हांव रेडी करतालो.
आनी जेन्ना हांवें तो एक इन्स्पेक्टराचो रोल केल्लो रिजनल तियात्रान तो काळो दाग तियात्र आहलो तितून जायते बरे बरे प्रोफेशनल एक्टर आहलोले इवन गमंत विद्यानिकेतान देखून तो हॉलान तियात्र जाल्लो शो जाल्लो तेजो आनी तो तियात्र एकदम बरो गेल्लो कळ्ळें न्ही म्हळ्यार तितूनय हांवें तो एक बरो इन्स्पेक्टराचो रोल केल्लो आनी तितूनय म्हाका लोकांनी जायतो वाखाणलो तुवें बरो एक इन्स्पेक्टराचो रोल केलो म्हणून हय म्हणजे तुजे बरोबर ह्या तियात्रान तुका कोण कोण मेवले ह्या तियात्रान म्हाका नांवाचे एक्टर सुकुर्दे सांताक्रूज आहलो आमचो सर्गेश्ट मार्कूस मेला तो कॉमेडियन तोय आहलो प्लस आमचो पिटर द पेडा आहलो प्लस आमचो मायकल आहलो कॉमेडियन मायकल हे भाशेन तातूंत जायते बरे एक्टर आहले आनी थोडे आमचे गांवचे भुरगे आहले सगळे कारण रेजिनल सदांच स्टेजीर हाडटा आसतना थोडे गांवच्या भुरग्यांक हाडटा तेणें जायते गांवच्या भुरग्यांक स्टेजीर हाडल्या आज पासून खंयच्या डायरेक्टरान गांवच्या भुरग्यांक हाडूंक ना पंचवाडी पूण तेणें पयले भुरग्यांक स्टेजीर हाडले आनी स्टेज म्हणटा ती कितें तें तेणें भुरग्यांक दाखोवन दिलें विन्सी बाब आतां स्क्रिप्ट तुज्या हातान पडली तुवें एक्टींग कशें करूंक जाय ताची तयारी केली लोकांनी तुका वाखाणलो पूण एक तियात्र सादर करूंक वेतलो जाल्यार ताचे पासून जायत्यो रिहर्सली जाय पडटात म्हणटच तुज्या कोतान तुवें कितल्यो सुमार रिहर्सली केल्यो हांव सगल्यो रिहर्सली म्हणजे डायरेक्टर करता तितल्यो रिहर्सली एटेंड करतालो हांव वयतालो ते रिहर्सलींक पूण कितें जेन्ना म्हजो रोल आहा तो हांव सोंतो पयलो बाय हाड करतालो हांव तेंचेर प्रॉम्प्टिंगाचेर आनी कित्याचेर रावन आहलो आनी जेन्ना हांवें रोल केलो तेन्ना हांव डायरेक्टराक विचारतालो हो रोल हांवें सारको केला काय म्हण आनी तेन्ना म्हाका डायरेक्टर सांगतना मातशें हे भाशेन जावपाक जाल्लें हिंगा स्टेप घेवपाक जाल्लें कित्याक तो जो कोण तियात्र बरयता ताकाच खबर आसता तो रोल कितें तो ताका लागून हांव मागीर रेजिनलाक विचारतालो रेजिनल दे पंचवाडीक विचारतालो बाबा हो रोल हांवें सारको केला वो ना तो म्हाका सांगतालो विन्सी मातशें दुसरे फावटी हिंगा सारको कर तेन्ना हांव म्हजें करेक्शन करतालो आनी हांव स्टेजीर कितें परफेक्ट आहा तें करतालो सारको आतां तियात्र लोकां मुखार करतात आमची गोंयची आमची संस्कृती जावन गेल्ली आसा की दर एका फेस्ताक आमचो तियात्र आसचो आतां आदीं तियात्र जे जाताले ते फकत फेस्ताच्या काळांतूच जाताले आनी चडशे तियात्र भायले हाडिनासले पूण आयज तो ट्रेंड बदलला वसत तो तियात्र गांवचे भुरगे करिनात पूण भायलोच विकतो हाडटात हाचेर तुजें मत कितें तें तेवतून बाब तें कितें जालां जायते भुरगे आमचे गांवचे भुरगे आतां भायल्या देशान गेल्यात आनी ते दुसऱ्या देशान वचून सेटल जाल्यात ताका लागून आमकां गोंयांत थोडे एक्टरूय मेळना ताका लागून ते आतां कितें सगळे भायले तियात्र हाडटात आनी ते प्रोफेशनलांक घेवन ते तियात्र करतात आनी ते भुरग्यांक बरें कोण न्यूय आहल्यार तांकां कोण संदी दिवपाक सोदिना कळ्ळें आनी आपण कोण ओल्ड आहा तेच आपण हिरोवाचें रोल करता कोण ते जाणटे जाले आज पूण ते आज हिरोवाचें रोल करता थोडे हिरोईन आहा ते जाणटे जाले पूण ते आपण हिरोईन न्यू भुरग्यांक ती चान्स दिवपाक सोदिना ताका लागून हे तियात्र आमच्या गांवचे तियात्र काबार जायत गेल्या पूण तुका दिसना की हे आयज परत जावपाची गरज आसा अशी हय ही आज परत जावपाची गरज आसा ते तियात्र आज परत जातले जाल्यार आमच्या गांवच्या नव्या नव्या भुरग्यांक डायरेक्टरांनी तांकां वयर काडपाक जाय कित्याक तांकां जायती नाचपाची उमेद आहा पूण तांकां आदी वयर काडटलो कोणूच ना पूण त्या डायरेक्टरान तांकां पळोवपाक जाय ते पोन्नेलेच एक्टर गेले तेच गेले हांव म्हणना घेयनाका म्हणून ते पोन्नेले एक्टर घेया करे कळ्ळें न्ही पूण जेन्ना हिरोवाचो रोल येता हिरोइनीचो रोल येता तेन्ना न्यू भुरग्यांक तेणी चान्स दिवपाक तेणी ट्राय करपाक जाय खरेंच आमी आयकतात की हो एक जो आमी ताच्या मुखार एक प्रश्न मांडलो की खरेंच आमचे तरणाट्याक आमी हात दिवपाची गरज आसा काय ना खरेंच सांगतलो जाल्यार जे आदीं तियात्र जाताले असले तियात्र आयज परत जावपाची गरज आसा जाणें करून आमचे नवे भुरगे वयर सरूंक जाय जांच्या आंगांत जायती कला आसा पूण ती कला आमी भायर काडूंक जाय आतां भायर कोण काडटलो हो एक मोठो प्रश्न आमच्या मुखार तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा ही आसा ते वावुरतात की थोडो भोव दुडवांचोय आदार दिवन गांवच्याच भुरग्यांक घालून तो तियात्र मुखार व्हरूंक ही तांची जी येवजण आसा ती येवजण आमी फळादीक करतलो जाल्यार आयज जे गांवांत बरोवपी आसात जे तियात्र बरयतात जावं जे कोण डायरेक्ट करतात ताणें हाचेर विचार करून आमची गोंयची संस्कृती आमचें कल्चर आमचें दायज आमचें गोंयकारपण आमची मायभास आमी टिकोवन तर दवरतले जाल्यार हातून आमी उडी घेवपाची गरज आसा तुजें हाचेर मत कितें हेचेर जायतें आसा पूण भुरग्यां कडेन बाड्यां कडेन थोड्यां कडेन पयशे आसना ताका गव्हर्मेंटान थोडो तर सपोर्ट करून
वो तियात्र कल्चरल कितें आहा तांणी सपोर्ट करून त्या भुरग्यांक वयर काडपाक वो एक धाकलीशी एकाडमी अशी करून त्या एकाडमीन त्या भुरग्यांक तियात्रिस्पण म्हणटा तें वो एक्टींग म्हणटा तें कितें दाखोवन तांकां तर गव्हर्मेंटान तर सपोर्ट केलो जायत जाल्यार ते आज भुरगे घडये गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट आसा पूण गांवांनी हे जोमे तयार जायनात. हय हे गांवांनी जोमे तयार जावपाक कोणूय तियात्रिस्टांनी कोणें फुडाकार घेवपाचो त्या गांवांत वचपाक जाय. बाबा तुमच्या गांवांत कितले भुरगे आहा एक्टींग करपाचे वो ना थोड्यांक एक्टींग म्हणटा तें खबर ना. जेन्ना तांकां दाखयता तेन्ना तें कळटा एक्टींग म्हणटा तें कितें तें आमी तियात्रान कशें काम करपाचें कांतार कशें म्हणपाचें तें मातशें थोडे आमचे तियात्रीस्ट चड कोण आदले आहा तेणी वचोन त्या गांवांनी तर एक कॉमिटी अशी करून ते गांवांनी वचोन त्या भुरग्यांक तर वयर काडीत जाल्यार ते भुरगे व्हडले तियात्रीस्ट जावपाक शकता. विन्सी एक 2 तियात्रांचो अनुभव तुज्या सांगाताक आसा. वन एक प्लेयाचे जायते भाग तूं नाचला आनी न्हेसला म्हणटच थोडे भोव तुज्याय काळजांत तुज्याय मनांत म्हणजे तियात्रा वयर हुस्को आनीक हो तियात्र आमकां मुखार व्हरता हेंवूय तुज्या काळजांत आसा. पूण तुवें केन्ना तरी प्रयत्न केला की आपण स्वताक कितें तरी बरयतलो आनीक तुज्या गांवच्या दुसऱ्या भुरग्यांक सांगातान मुखार हाडटलो. हय हांवें जायतीं आतां हांवें म्हणल्यार पयलीं कांतरां एक बरोवया कळ्ळें कांतार करपाक ट्राय करुया कित्याक जायते जाण म्हणटाले तुमी लंडनाक आहा ते भायर आसता कळ्ळें न्हू भायर रावन तुमी गोंयकार जायना तेका लागून हांवें ट्राय केली म्हणल्यार एक कांतार बरोवपाक पूण तें मोकडें लिरिक्स सारकें करूंक जावंक ना तेका लागून हांवें रेजिनल दे पंचवाडी ताका दिलें ते तो म्हजो बरो फ्रेंड आनी तेणें तें म्हाका लिरिक्स करून दिलें. आनी तेन्ना केन्नाय कोणाय कांतार म्हणपाक सोदता जाल्यार रेजिनल मोकडें विचारता विन्सी एक कांतार करपाक जाय कितें करून त्या भुरग्याक कांतार दिया गा म्हणून मागीर आमी तेजी थोडी हिस्ट्री काडून हांवूय सांगता रिजनल बाब हे भाशेन पॉयंट घाल ते भाशेन पॉयंट घाल आनी त्या भुरग्याक दी कांतार म्हणून म्हणून तेका. म्हणटच तूं आतां कांताराय म्हणूंक लागला. कांताराय म्हणटा हय म्हणजे खंयच्याय एका कांताराचे एक 4 वडी वस्कोरस म्हणटा. हें पयलें कांतार म्हजें कांतराचें नांव जावन आसा लंडनचे नीज गोंयकार जायते जाण चाळयताले आमकां आरजीचें केसें सिटी ना म्हणून तेन्ना हांवें चिंतलें चल हांव एक कांतार म्हणटलो आरजीचेर आनी तें म्हजें फस्टच पॉलिटिक्स कांतार जालें तितूंत हांव तुका क्रॉस म्हणून दाखयतां. कांताराचे हांव क्रॉसाचे 3-4 वळी म्हणटा. नीज गोंयकारांची पाटी म्हणून भुरगे वाड्यांनी भोंवन गोंयकारांची ताणी उजवाडाक हाडली मोना पॉलिटिशियन खंय ते व्हडले म्हणून भुरगे ते लायत गेले अशें उलोवन भुरग्यांची कोरीत फोकाणां. ओके म्हणटच तुमकां ह्या परदेसांत रावन ह्या युकेच्या देशांत रावन जावं स्विडनाक रावन पासून तुका गोंयचो हुस्को आसा म्हणटच जायते जाण म्हणटात की गोंयच्या पासत तूं कितें कोत्ता तुज्या मनांत गोंयच्या पासत कितें आसा. हय आमच्यांनी जायतें करूंक जाता गोंयच्या पासत जेन्ना एक कांतार म्हणटा त्या कांतारांतल्यान देखून लोकांचे नदरे मुखार येता बाबा हें कांतार तेजें सारकें आहा कळ्ळें तेणें म्हणलां तें तेका लागून आमचे लोक तीं कांतारां पळयता आनी आमचे जायते व्यूजूय जाता त्या कांताराचेर आनी दुसरे बरे कॉमेंट्स मारतात थोडे वायटूय कॉमेंट्स मारता हांव तांकां वायट म्हणना कळ्ळें न्ही कित्याक सगळेच एकूच सायडीक आसना थोडे तुका सपोर्ट करता थोडे सपोर्ट करना पूण हांव बरे कॉमेंट्स मारता तांकांय हांव म्हजें चड काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी जे कोण वायट कॉमेंट्स मारता तेणी मातशें सुदरोचें कळ्ळें न्हू हें आमचें कांतार आयकोन कित्याक जायतीं बोयरान आमच्या विल्यम दे कुडतोरीन कांतारां म्हणल्यार तीं कांतारां आयज सोज जाल्यां कळ्ळें न्हू तेका लागून ही आमचीं कांतारां एक दिसा तरी सोज जातलीं कळ्ळें न्हू हें तेणी मातशें मनान दवरचें. खरेंच एक बरो प्रश्न तुवें मुखार हाडला ते म्हटल्यार कॉमेंट्स जे वायट कॉमेंट्स आनी बरे कॉमेंट्स खरें म्हटल्यार हांव जे वायट कॉमेंट्स मारतात तांकां सॅल्यूट मारता कारण तुमी एका कलाकाराक आनीक स्फूर्त दितात ज्या उद्देशी तो एक चॅलेंज कशी आपणायता आनी तो तितल्याच नेटान मुखार वेता. तुका कितें दिसता. ना म्हाकाय तशें दिसता जेन्ना हांव कॉमेंट्स वाचतां कळ्ळें न्हू हांव ते कॉमेंट्स वायट मनान घेयना कळ्ळें न्ही ते हांव कॉमेंट्स सद्दां बरें मनान घेता. जेन्ना हांव फुटबॉल खेळटालो तेन्ना म्हाका जायते आमचे जाणटे पयलींचे प्लेयर आहा ते सांगताले बाबा तुवें तो बॉल एसो घालपाचो तेसो घालपाचो जाल्यार गोल जातालो म्हणल्यार तें म्हज्या मनान उरतालें आनी हांव तें करूंक वयतालो कळ्ळें न्हू. जेन्ना ते वायट कॉमेंट्स मारता म्हणून हांव तांकां वायट म्हणना
कळ्ळें न्हू एक दिसाक तरी ते केन्ना बरे कॉमेंट्स मारतले एक दिसाक तरी ते आमचें कांतार रियलिटी जातलें तेन्ना तांकां दिसतलें बाबा हें आपण कॉमेंट्स मारला तो रॉंग म्हणून हांव जे बरे कॉमेंट्स मारता तांकांय देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या कांताराक आनी कोण वायट कॉमेंट्स मारताय तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा हय आतां कॉमेंट्सांचे आमी मातशें कुशीक दवरया आनीक तुज्यान गोंयच्या पासत कितें करूंक जाता त्या भायर आनीक कितें करूंक जाता हय म्हजे गोंयकार जे आवडटा जायते गोंयच्या पासत तांकां आमी हिंगा रावन जायतो सपोर्ट करता कळ्ळें न्ही पूण तें कितें आमी उतरांनी वो कोणाक सांगना आमच्या मनान सान आमी तांकां सपोर्ट करता कळ्ळें न्ही आमी तुमच्या सांगाता तुका आनीक एक प्रश्न जाचें जबाब म्हाका जाय तो म्हटल्यार तूं आतां कितलीं वर्सां जालीं ह्या स्विडनच्या देशांत हांव 12 वर्सां जालीं ह्या स्विडनच्या देशांत हांव आहा कळ्ळें न्हू जेन्ना पयलीं आमी गोंया आसतना जायते सोशल एक्टिविटीज करताले कळ्ळें न्ही गांवांत कोणाक कितें ना कळ्ळें न्हू जायते हे भाशेन आमी करताले कोण जाणटी बरी ना तांकांय आमी पावताले कळ्ळें न्हू हो थोड्या जाणांक खबर आसतली आतां खंयचें कांतार रिलीज जालें खंयचोय व्हिडियो गोंया रिलीज जालो जावं कितेंय कसलोय मिटींग जावं कितेंय जालें जाल्यार ती तूं कितल्या दिसां उपरांत पळयता हांव तें म्हाका रोखडेंच पळयता कळ्ळें न्हू तो नॅगेटीव न्यूज जावं वो पॉजिटीव न्यूज जावं तें सगळें न्यूज पळयता कळ्ळें न्हू आनी जेन्ना म्हजें कांतार जेन्ना पॉलिटिकल कांतार घडपाक तितलें इजी न्ही कांतार घडटलो जाल्यार तुका ते फॅक्ट तुवें ते कांतारान हाडचें पडटा नाजाल्यार लोक कितें करता लोक तुका हाल्या म्हणटा ना रे हें फॅक्ट गेल सारको ना हें सारकें म्हणोंक ना हेणें कळ्ळें न्हू तेका लागून तुवें जायते ते व्हिडियो पळोवपाक पडटा जायते न्यूज पळोवपाक पडटा आनी तितूंतल्यान तें कांतार रेडी करपाक पडटा एक फावटी एक कॉमेंट येता की तूं ह्या इंग्लंडाच्या देशांत रावन आमकां शिकयता कॉमेंट हांवें बंद करुया म्हणलां तरी पूण घेता इतल्याच पासत की तुवें जोडलेली जोड सगळी तूं ह्या देशांत मोडटा काय ना हांव म्हजे जोडलेले जोडीचे पयशे हांव गोंयांत धाडटा आनी हांव गोंयानूय वचोन ते हांव पयशे मोडटा कळ्ळें न्ही म्हणजे जे कोण म्हणटा तुमी भायर आहा पूण आमी भायर आहा जायत पूण आमकां गोंयचो जायतो मोग आहा देखून तेका लागून आमी गोंया वयता गोंया येता हिंगा आमी सगळे पयशे मोडिना सगळे आमी चड अशे पयशे गोंया वता आनी गोंयान मोडटा हय म्हटल्यार एके वाटेन जायते जाणांक ह्या प्रश्नाची जाप मेवतली ते म्हटल्यार जाच्या मनान जें आसा तें की आमी हांगासर जोडून आमची जोड आसा ती आमी गोंया इनवेस्ट करतात म्हणटच गोंयची इकॉनॉमी वाडटा म्हणजे आमी जोडटात म्हणजे हांगासर ते जोडटात ते गोंया धाडल्या उपरांत गोंयची इकॉनॉमी बूस्ट जाता ज्या उद्देशी जायते ताचेर वेव्हार चलतात जावं फीश मार्केटांक गेलो नुस्तें घेतात जावं दुसऱ्या शॉपांचेर गेले समज कॉप मारतलो जाल्यार पासून तें भायर चलता म्हणटच ही इकॉनॉमी गोंया येता अशें न्हू की तेणी घडये 1-2% आसत जांकां गोंयचो मोग ना ताचेर आमी कांयच म्हणूंक जायना की दर एका मनशाक ताचे स्वतंत्र अधिकार आसात आनी त्या स्वतंत्र अधिकारांनी तो आपले विचार मुखार व्हरता आनी मुखार वयता म्हणटच विन्सी बाब तुवें आयज मेरेन कितलीं कांतारां केल्यात हांवें तेवतून बाबा हांवें सगळीं टोटल 4 कांतारां केल्यां पयर एक लेटस्ट सॉंग हांवें गायलां कळ्ळें तें कोविडाचेर आसलें आनी तेज्या पयलीं हांवें 3 म्हणल्यार ती पॉलिटिक्स म्हणल्यार आनी जायते जाण म्हाका म्हणपाक बरें कोविडाच्या कांताराच्यो 4 ओळी ओके सोत कितें फोट कितें तें स्वताची गोवाय कोंडितलो भिरांकूळ पिडा येवन आख्खो संवसारालो येयलो पिडींत कितलोच लोक मेलो बोतोडो सालवार जालो पिडींत मेला ओ मारून ओडयला कोणूच ना सोत उलयतलो विन्सी बाब आमी पळयतात की समाजान जायत्यो कितें घडण्यो घडटात आनीक ह्या घडण्यांचेर आमचे तियात्रीस भाव खंय तरी उजवाड घालपाचो प्रयत्न करतात हय करतात जायते वायट कितें घडटा जायत्यो गोंयान आतां चोरयो जाता किरमी जाता तेजेर जायते आमचे गोंयकार तियात्रीस आहा ते कांतारां म्हणटा कळ्ळें न्ही आनी ते कांतारांतल्यान एक तांकां एक संदी हें दिता म्हणल्यार एक मोरल दिता कळ्ळें न्ही हें दुसरे पार्टी जायना जावपाक कळ्ळें न्हू ते भाशेन हांवें एक कांतार म्हणलोलें जें हांवें जॅक्सिकेराचेर जायत्या जाणां जॅक्सिकेर आमच्या पासून जायतें केलें तेज्या बरोबर आमचे जायते जाणटेले आहले तेणी जायतें केलें म्हळ्यार तें कोणेच कांतार एक म्हणोंक ना म्हण हांवें एक जॅक्सिकेराचेर एक कांतार म्हणां ओके आमच्या ऑडियन्साक आयकूंक दी गोंया आमचें भांगाराचें तो घालूंक सोदी महाराष्ट्रान पुर्वजांचो
आदार घेवन गोंया सांबावलें जगशिकेरान इतलें बरें करून जगशिकेराचो मोनुमेंट कित्याक बांदूंक ना सरकारान गोंय विकूंक काडटेल्याक एसेंब्लीन उबो केला ते फोटींग काँग्रेसाचो रान. म्हणटच आयज पासून फाटलीं 12 वर्सां तूं ह्या देशांत वावुरता काम करता तरी पूण हें गोंयकारपण तुजेच भशेन दुसऱ्याच्याय काळजांनी अशेंच आसता. थोड्यांच्या काळजान आसता थोड्यांच्या काळजान आसना. जेन्ना आमच्या काळजान जें कितें आहा तें आमी कांतारांतल्यान आमी एक लोकांक एक तें आयकोंक दिता जे तेणी कितें केल्लें आहा तें आमच्या जाणटेल्यांनी हो वावर केल्लो आहा तो आमी भुरग्यांच्या नदरे मुखार आज हाडूंक जाय. कित्याक जायत्या भुरग्यांक तरणाट्यांक तें खबर ना जें आमच्या आदल्यांनी कितें केलां तें. तेच भाशेन म्हाका तुका तेवतून बाब आनेकूय सांगोन दिसता जायते आमचे तियात्रीस्ट भाव दुसऱ्यांची पोन्नी कांतारां हाडटा आपूण म्हणटा जावं आल्फ्रेड रोजाची रिटा रोजाची जावं आमच्या एम बॉयराची. पूण जेन्ना आमी तेंची कांतारां हिंगा म्हणटा जेन्ना आमी तेंची कांतारां म्हणलें आमी तेंची आयडेंटिटी तेंचें म्युजीक ओरिजिनल म्युजीक आहा तें आमी कार्ड करून उडयता. जेन्ना हाल्यां कोण एक टोर्नाटो येतलो तो बॉयर म्हणटा तो कोण तो वळखुपाचो ना. तेजेर म्हाका एक सांगोन दिसता जीं कांतारां आमी पार्टी म्हणटा ती ओके पार्टी डान्सांक म्हणटा ती ओके पूण तेंची कांतारां तुमी कॉपी करून ती युट्यूबाचेर गायनाका. हाल्यां लोक म्हणटलो बॉयर कोण तो सोदतलो आनी तो म्हणटलो गडे एणें तें कांतार हें ओरिजिनल कांतार तेजें आसतलें म्हण. जो ओरिजिनल वॉयस आहा आनी ओरिजिनल म्युजीक आहा तें तेजें केन्नाच उडयनाका. हें हांव एक आमच्या तियात्रिस्टांक सांगूंक सोदतां. आतां तूं तियात्र न्हेसता तूं तियात्र पळयता ह्या स्विंडनाक आयलोलो दर एक तियात्र तूं पळयता काय कामाक लागून ना हांव तियात्राक वेचोना म्हाका कित्याक तो अशें केन्ना तरी ना हांव चड हांव तियात्र पळयतां. पयर मिलिंद बांदाराचो देखून थोडेच दीस तियात्र येयलोलो हांव गेलो ते तियात्राक. कित्याक आमकां कोंकणीचो मोग आहा आमकां गोंयकारांचो मोग आहा म्हणून आमी ते तियात्राक वयता. एक फावटी कितें जाता आमच्या कामाच्या अडचणीक लागून कित्याक आमी सॅटर्डे संडे कामाक आसल्यार आमकां तें वचोंक मेळना. ताका लागून केन्ना आमी वचोंक पावना. पूण आतां 17 तारखेर आनी कोणाचो एस कायतानाचो तियात्र त्याय तियात्राक हांवें टिकेटी काडलेली आहा. म्हणटच तो हुस्को तो मोग तसोच आसा. तो तसोच आहा मोग तो आनी काळजांतलो वचना. एक समज स्विंडनाक तियात्र जालो जाल्यार तो हॉल हावसफूल आसता काय ना चड असो हावसफूल आसता. कित्याक जायते आमचे लोक येता आनी तो तियात्र पळोवपाक येता आनी एक पाटी दोन तियात्र देखून तियात्र शो आसल्यार ते दोनूय तियात्र फूल जाता दोनूय शो फूल जाता. आनी हे भाशेन लोक आमच्या गोंयकारांक आनी आमचे कोंकणी भाशेक सपोर्ट करता. ह्या स्विंडन शारांत कितलो सुमार लोक आसतलो. म्हाका दिसता 15,000 तर हिंगा लोक आसतलो गोंयकार. वा हय देखूनच ते तियात्र परत परत हांगासर जाता. आमी पळयतात की हालींच्या काळार हालींच्या दिसांनी गोंयांत हॉलांनी चडसो लोक जायना म्हणजे लोक पळोवंक येना. पूण फेस्तां परबाक जेन्ना तियात्र जातात ते हावसफूल जातात. तर हांगासर दर एका आयताराक दर एका शेनवाराक जे तियात्र जातात तितलेय लोक तियात्र पळयता. हय चडशे लोक सगळे तियात्र फूल जाता. कित्याक आमी गोंयासान कोण येयलो आमचो गांवचो देखून हिंगा स्विंडनाचो देखून तियात्र जालो आमी म्हणटा चल ताका सपोर्ट करुया या कित्याक तियात्राक गेलो म्हणटा ताका दुसरे पावटीक आनीक उमेद येता कित्याक आनिकूय तियात्र बरोवपाची कळ्ळें न्हू. ताका लागून जायते शो हिंगा येता म्हयन्याच्या म्हयन्याक जाता. एवरी संडे देखून आमी शो हिंगा जाता. पूण आमी वयता स्विंडनकार वयता आमी तो तियात्र पळयता कित्याक तांकांय बरी एक उमेद जाता आमी तियात्र पळयलो म्हणून आनी आमकांय त्या तियात्रांतल्यान आमकांय कितें मेवता. आतां आमी पळयतात की गोंयांत जें कितें घडटा ताचेरूच गोंयचे तियात्र आसतात. पूण ह्या युकेच्या देशांत कितें घडटा ताचेर केन्ना तरी कोणें तियात्र केला. हय जायते जाणांनी आमचो विताल दे आगासाय म्हणटा तेणें फाटीं एक तियात्र बरयल्लो. तेणें जें युके शारांत कितें जाता तेंच तेणें बरयल्लें आनी तें लोकां नदरे मुखार हाडलें कळ्ळें. जें तें वायट जावं वो बरें जावं तें लोकां नदरे मुखार हाडटा आनी तितून लोक घोडे सुदरोवंक पावता. म्हणटा ताचेर क्रिटिक्सूय जायते जाले आसता. जायते क्रिटिक्सूय जायते जाता कळ्ळें न्ही. म्हणजे तें आमी घेवन बसपाक जायना. जें आमी कितें आमचो वावर आहा तो आमी फुडें व्हरपाकूच जाय. विन्सी बाब खूब बरें दिसलें कारण तुजे बरोबर उलयल्या उपरांत जायतें कितें आमकां समजलें आनीक ह्या देशांत जें कितें घडटा ताचेरूय आमचे तियात्रीस्ट भाव उजवाड घालूंक फाटीं सरोंक नात. जायते फावटी तुमचेय मदें थोडें फांफू जाता आसतलें.
ना तशें केन्ना चड अशें जायना केन्ना जाता कळ्ळें न्हय म्हणल्यार तें आमी रोखडेंच आमी सगळें मेटून वता आनी तातूंत आमकां आमी एक गोंयकार म्हणटरीच आमी तें गोंयकारपण आमी राखपाक जाय. तियात्रीस एकामेकाचे पांये ओडटना केन्ना दिसलां? हय हांवें जायते पावटी पळयलां. जेन्ना हांव रिजनलाचो काळो दाग तियात्र आमी गमंत विद्यानिकेतनान गायल्लो तेन्ना एक नावास्तीक डायरेक्टराचो तियात्र थिंगा आसलो कळ्ळें न्हय. हांव आनी रिजनल ते पंचवाडी तेजे बगले गेलो आनी आमी ताका सांगलो आमचो तियात्राचो एड मार म्हणून. जेन्ना त्या डायरेक्टरान आमकां विचारलें तुमी खंयचीच संस्थेचे काय म्हणून. आमकां संस्था म्हणटा ती खबर ना. आमी म्हणलें संस्था आमी खंयचे संस्थेक ना म्हणजे आमी खंयचे कॉमिटीक ना. ते म्हणपाक लागले आमच्यांनी तो एड मारपाक जायना म्हणपाक लागलो. ते भाशेन कितें आहा हे सिनियर डायरेक्टर आहा ते ज्युनियर कोण न्यू तियात्र घेवन येयलो म्हणटा ताका सकलाक उडोवपाक सोदता. आनी मागीर तो तियात्र जातोच हांव हॉलाचे भायर येयलो. म्हाका एक डायरेक्टर मेळ्ळो आनी विन्सी म्हणूंक लागलो तुमचो तियात्र एकदम बरो आहा तुजो रोल एकदम बरो जाला म्हणूंक लागलो. पूण तुमकां टिकेटी कावंटराचेर म्हणपाक तेणी सांगलो हो तियात्र बरो ना. ते कोण टिकेटी काडपाक येता तांकां. आनी डायरेक्टरांनी म्हणपाक तुमकां पयलीं काबार केलो हो तियात्र चोवपाचो न्हय हो तियात्र एकदम बरो ना. हे भाशेन जे कोण न्यू आमचे डायरेक्टर येता तांकां हे आमचे पोन्नेले डायरेक्टर आहा ते काबार करता. अशें युकेच्या देसान घडोना? ना हें युकेच्या देसान घडना. कित्याक युकेक थोडे तियात्र जातात चड तियात्र जायना. कोणूय बरयता आनी ते तियात्र स्टेजीर हाडटा कळ्ळें न्हय. गोडे आपल्याक घालूंक ना तुका घालूंक ना गोडे हे भाशेन जायत. पूण कितें सगल्यांकूच घालूंक मेळना कित्याक तो 3 वरांचो तियात्र 3 वरां जावपाक जाय. ते सगळें डायरेक्टराचेर आसना कळ्ळें न्हय. म्हणल्यार ताका लागून हे युकेच्या शारान हे भाशेन तितलें पॉलिटिक्स जायना. खरेंच खूब बरें दिसता कारण जे भाशेन तुवें तुजे विचार मांडल्यात हांवूय मागतां की युकेच्या देसान जे कुल्ल्या भाशेन पांये ओडपाचो जो वावर आसा तो जावचो न्हू. आमी प्रमाणीकपणान आमचो वावर असोच मुखार व्हरचो जेणे करून आमचें गोंयकारपण जरी आमी 7 समुद्रां पयस जरी उरले जायतीं आदलीं कांतारां आसात 7 समुद्रां पयस अशें आमी उरले जाल्यार पासून जो कोंकणी मायभास आमचें गोंयकारपण आमी अशेंच राखून दवरचें. विन्सी बाब तुवें तुजो मोलादीक वेळ म्हाका दिलो. आमची मुलाखत जाली. आमी थोडी भासाभास केल्या ती लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केलो. किरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे खोलायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं. हांव तुकाय चड देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हो प्रोग्राम तूं कोत्ता आनी आयज तूं युके शारान पावलो. आमी युके शारान आमचे जायते गोंयकार आहात तांकांय हाल्ल्या तूं तुजे टीव्हीचेर हाडटलो प्रुडंट मिडियाचे. चड प्रुडंट मिडियाकूय हांव चड देव बरें करूं कित्याक तुका हो प्रोग्राम करपाक तेणी तुका एक संदी दिली म्हणून. आनी तूं आज युके शारान पावलो आनी तूं आमच्या मदें आहा म्हणून आनी हो प्रोग्राम फुडें वता म्हणून तुका जायतीं देवान जायतीं वर्सां बरे भलायकेन सांबाळचो. देव बरें करून ते वतेन बाब. इतल्यानूच विन्सी कुना हाच्या सांगताक ही माणकां मोतें कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस. बाबा खंय हांव इतल्या म्हयन्यांनी घरा आयला आनी तूं जाणा गो शाण्या तुझ्याच खातीर सुटी काडिल्ली पूण आतां अजिबात काय वेळ ना म्हाका. बाबा अरे राव राव हे घे व्यवस्थित खा. एकटोच खा. होय वखद घे. हां टायमर घे विसरशी घेता ना जाल्यार मोबायलाचेर टायमर लाय पळोवया. सायबिणी करता. राव 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 आता कितें हे घे. आता ही कित्याक आज निमणी तारीख व्हडली लायन आसतली बिल्डिंगेचे भायर पावतली. अरे कितलो वेळ वतान उबो रावतलो तूं. अरे राव 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 हे घे. आता हे कित्याक अरे कितलो वेळ उबो रावतलो बस मदी मदी. अरे आता हांगा कित्याक बसले तू. चल बेगीन लायन केदी व्हडली जातली. अरे ही सगळी सर्कस कित्याक तुका खबर ना. अगो लायटी बील भरपाची आज निमणी तारीख. दवर ते सकल बिल दी.
जाले अशें कशें? गोंय सरकाराची करामत. एका मिनिटान आसा थंयच्यान जायती बिलां भरात. गोवा ऑनलायन सायटीर वचप आनी कंज्युमर डिटेल्स घालप. मागीर UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बँकिंग जायत्या पद्दतीन पेमेंट करप. फक्त जाय ते इंटरनेट. ते तर आमचे कडेन आसाच. तुजो पप्पा दिसभर फेसबुक, व्हॉट्सॲप, युट्यूब हातूंतच आसता. म्हणल्यार आमी दोगांय. तशें जाल्यार सोमते हे उदकाचे बिल हांगा हाडटे हांव भरता. आता फक्त लायटीचे आणि उदकाचेच बिल न्हय तर बर्थ सर्टिफिकेट, मॅरेज सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट आणि हेर जायत्यो गोष्टी घरा बसल्या बसल्या goaonline.gov.in ह्या सायटीचेर आता सरकारी कचेरींत फावटी मारपाची गरज ना. आता इनलाईन नाही, आता सगळ्यांक ऑनलाईन. दरेक गोंयकाराचो आधार. डॉक्टर प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार.